गाईज, गुड मॉर्निंग. वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी? आय होप तुमी सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. सकाळची 11 जाल्ली आसा आनी आतां व्हिडिओ हांव स्टार्ट करता. आयचो व्हिडिओ मातसोसो न्हय स्टार्ट करता म्हणसो लेट जालो. मातशें एडिटिंगाक बसलेले, सो म्हटल्यार आतां व्हिडिओ स्टार्ट करया. आनी मम्मी आसा पोरसांत झाडांक उदक घालपाक गेल्ली आसा. आनी कालचो व्हिडिओ तुमी पळयलाच आसतलो. काल आमी म्हापसा बीन गेल्ली कार्निवल पळोवपाक आनी थोडोसो बाजार बी केलो, म्हटल्यार शॉपिंग बीन केली. ती तुमचे बरोबर हांव शेअर करतलेच की बाजाराक हांवें कितें कितें हाडलां. थोडीशी क्लिप्स, रब्बर बीन अशें कितें कितें घेवन येयल्लें आसा ते तुमचे बरोबर फुडें हांव शेअर करतलें. आनी हांवें न्हय तोरां सुद्दां हाडलेलीं काल. 205 कितें तरी तोरां आसलीं, पूण तोरां खरीच बरी आसली. मम्मीन न्हय काल येवच्या वेळेन थोडेशे तोरांचे शिरो बीन घालून घेतले आनी 4 तोरां न्हय दवरले लोणच्याक लागून. सो आतां हांव लोणचें करपाचें आसा, ते तुमचे बरोबर हांव शेअर करतलेंच. आनी एक गूड न्यूज सुद्दां आसा तुमकां सगळ्यांक, जी हांव एंडाक शेअर करतलें. कसली गूड न्यूज आहा न्हय ती तुमकां एंडाक कळटलें. मुद्दाम हो व्हिडिओ फूल पळयात. आनी कावळो आड्डता, आय थिंक सो कोण तरी सोयरी येता दिसता. अशें म्हणटा न्हय, कावळो बीन आड्डलो की कोण तरी येता दिसता सोयरी म्हणून. सो कावळो आड्डता. सो चला तर म्हणटा तशें किचनान या आनी लोणचें जें आसा न्हय तें करून घेवया. कारण मिरसांगोय कटींग करप बीन सद्या चालू आसा. सगळे मिरसांगो मम्मीन सुकत बीन घातल्या आनी परत ते सगळें काम जालें न्हय. दनपारां जेवण बीन जाल्या उपरांत मिरसांगो कट करूंक बसतले आमी. 2-3 किलो उरल्या मिरसांगो कट करपाचे. कालच्यान तें चालू आसा. काल येवच्या येवन हाडून मम्मीन कट करपाक सुद्दां घेतले. 4 न्हय तोरां मम्मीन स्पेशली म्हाका लागून दवरल्या लोणचें करपाक. बाकीचे तिणी शिरो घालून घेतले कारण म्हाका न्हय लोणचें चड लायक आनी मम्मीक तोराची शीर चुकोवन अशी खाता ती केन्नाय. सो 100 5 कितें तरी आसली. हांवें 2 वांटे घेतलेले 200 रुपयाचे. हे आतां बरी धुतले बीन आनी हेचे बारीक कट करून घेतले, पीस करतले आनी पळोवया तासून घेतलेले तासून घेतले नाल्यार अशीच डायरेक्ट म्हणटा तशें कट करून लोणचें करपाक घेतले. 4 तोरांचे करतले म्हाका लागून. सो चला, बरी आसा भितरल्यान बीन सामकी तरनीत आसा तोरां ही. पयलीं न्हय तासून घेतलें, म्हटलें तासलेलें मातशें लोणचें बरें लागता. अशेंय बी बरें जाता, पूण हांव हांगसर मातशें तासून घेतलें. पातळ अशी तासून घेवपाक जाय. हे पळयात. सर हांवें न्हय 4 तोरां बरी अशी तासून घेतली. आतां हांव ती बारीक अशें कट करून घेतलें. तुमकां जाय तशें तुमी पीस करून घेवं शकता. हांव मातशें बारीक कट करून घेतलें. भितर न्हय ती बरी तरणी आसा. तरणी आसली का बरी जाता, कट करपाक बी बरी पडटा आनी तेजे शिरो म्हण या लोणचें म्हण बरें जाता मागीर. हे पळयात, हे काडून घेतलें हांव. तोरां पळोवन कोणाच्या तोंडाक उदक सुटलें मुद्दाम सांगात म्हाका. हांवें हाडटाच एक तोर न्हय कट केलें आनी बरें मीठ मसालो लावन खावपाक स्टार्ट केलें. आमी स्कुलान पयलीं खूब अशी कट करतालीं, खातालीं सामकी जाणा. ते मॅमरीज मागीर याद येता. सो हांव न्हय बारीक अशें कट करतलें. अशें करतलें हांव, बारीक करतलें आनी हांगसर हांवें उदक घेतलां, उदकान घालून दवरतलें. नाल्यार कितें जाता काळें पडटा तें रोखडें. ताका लागून थोडेंशें हांगसर उदक घेतलां आनी उदकान घालून दवरतलें अशें. चारूय तोरां अशे तरेन कट करून घेतली बारीक अशी. म्हाका मातशें बारीकूच जाय आसलें, ताका लागून अशें हांवें पीस करून घेतलें. आतां आमी लोणच्याक जें कितें साहित्य जाय न्हय तें पळोवन घेवया. सो साहित्य काडून घेता आनी मागीर फुडली रेसिपी दाखयता तुमकां. आमी न्हय साहित्य पळोवपाक स्टार्ट करया. लोणचें करपाक हांगसर हांवें कितें कितें साहित्य घेतलां तें सगळ्यान म्हटल्यार हांगसर तोरां बरी बारीक कट करून घेतलेली आसा. तेच्या उपरांत आमकां जाय तें म्हटल्यार
तेल जे नॉर्मली तुम्ही घरान यूज करता ते हांगसर तेल घेवपाचें. हांवें अर्दी वाटी तेल घेतलेलें आसा. तेज्या उपरांत हांगसर रेड चिली पावडर घेतला. हांवें म्हाज्या अंदाजान घेतलेलो आसा. मसालो तुमच्या अंदाजान घेया तुमी. तेज्या उपरांत 1 चमचो हांगसर मेथी घेतलेली आसा हांवें. तेज्या मागीर 2 चमचे अशें सांसवां घेतलेली आसा. तेज्या उपरांत हांगसर हींग घेतला हांवें. तेज्या मागीर चवीनुसार मीठ घेवपाचें. आनी हांगसर हांवें लोणच्याचो मसालो घेतला. पिकल मसालो येता पळयात तो घेतलेलो आसा. म्हटल्यार फूल पॅकेट कांय लागचें ना आमकां, बट हांगसर हांवें पॅकेट घेतला तुमकां दाखोवपाक म्हणून. हे पळयात 1-2 चमचे जाल्यार पिकल मसालो खूब जाला आमकां. सो हांगसर हांवें ह्या तरेचो मसालो घेतला. कारण मागीर खूब जाणां म्हाका विचारतात खंयचो मसालो यूज केला काय म्हणून. सो हो पळयात हो मसालो खूब बरो, म्हटल्यार न्हय लोणचें खूब बरें जाता ह्या मसाल्याचें. सो मुद्दाम तुमी यूज करा. सो अशें आसा. सो सगळ्यात पयलीं आमी न्हय तोरांक म्हणटा तशें मीठ लावन घेवया. सो हे पळयात मीठ आतां भितर एड करा आनी 5 मिनटां अशें न्हय तोरांक ते लावन दवरा. म्हणजे मीठ बरें लागतलें. जाय जाल्यार तुमी मोठें मीठ सुद्दां घेवं शकता. मोठें मीठ सुद्दां बरें. हांगसर हांवें बारीक घेतला. सो हे बरें हे आतां बरें मिक्स करून दवरा. आतां हांगसर आमकां न्हय सांसवां बीन भाजून घेवपाक जाय. म्हटल्यार मातशी गरम करून घेवपाक जाय. सो मेथयो एड केल्या हांवें सगळ्यात पयलीं. तेजे उपरांत सांसवां. हे दोनूय न्हू हांगसर हलकेशे गरम करून घेया. हलकीशी गरम जाल्ली आसा ही पळयात. हांगसर न्हय ती उसळपाक स्टार्ट जातात मागीर सांसवां. सो तुमकां कळोंक जाय की ती गरम जाली म्हणून. ही पळयात आतां ही आमी मातशीशी न्हय मिक्सराक लावन घेतली. म्हटल्यार हलकोसो आमकां पावडर करून घेवपाक जाय. सो गायज हो पळयात हांगसर आमचो पावडर न्हय रेडी आसा. हांवें हलकोसो मोठो तसो काडून घेतलेलो आसा. चडूय बारीक करपाक जायना, म्हटल्यार पावडर कसो करपाक जायना. कारण जेन्ना तुमी लोणचें खातली पळयात तेन्ना हलकोसो हो पावडर तुमच्या तोंडाक लागपाक जाय, जाल्यारूच टेस्ट येता लोणच्याक बरी. सो हो पळयात अशा तरेन तो पावडर करून घेतलेलो आसा. आतां हो सायडीक दवरया आनी मसालो बीन आमी तोराक लावन घेवया. हांगसर घालतले हांव रेड चिली पावडर. तुमच्या अकॉर्डिंग तुमी मसालो घाला. हो पळयात. उपरांत हांगसर पिकल मसाला घेतलेलो आसा तोय बीन हांव एड करता. आता हे दोनूय मसाले बरे मिक्स करून घेयात. हांगसर हांव आनीक इल्लो पिकल मसालो एड करतले. हे पळयात बरे तरेन हे आतां कोट जाल्ले आसा. आतां तोय बीन मिक्स करून घेया. पिकल मसालो तितलो तिखट नसता, सो तुमच्या अकॉर्डिंग तुमी एड करा. अशी तोरा बीन पयली न्हय का उदक सुट्टा सामकें तोंडाक. आनी हे पळयात आतां हांव टेस्ट करतलें. बरें लागता सामकें. आतां फुडलो प्रोसेस पळोवन घेवया आमी. तेल एड करा. तेजे उपरांत जो मसालो आमी बारीक करून घेतला तो एड करा. तेजे उपरांत इल्लेशे हींग. हे मिक्स करून घेयात. मसालो हलकोसो गरम करून घेयात तेलान. आनी इल्लेशे हींग एड करतले हांव. हे बरें मिक्स करून घेया. आता भितर एड करा ही सगळी तोरां. तेजे उपरांत हे सगळें बरें मिक्स करून घेया. हे पळयात बरें अशें मिक्स करून घेया. इल्लेशें गोड जाय जाल्यार तुमी उडोवंक शकता हांगसर, म्हटल्यार गोड तिखट असो फ्लेवर येतलो. बट हे हांवें तिखट केला तेका लागून गोड घालचें ना. हे पळयात. जर तुमकां दिसता आनीक तेल जाय जाल्यार हांगसर तेल इल्लेशें घालूं शकता. आमचें न्हय लोणचें रेडी आसा. हे पळयात झटपट अशें, चड टायम लागना, चड साहित्य लागना.
सो अशा तरेन हे लोणचें रेडी जाल्लें आसा. आतां थंड जाल्या उपरांत मागीर तुमी एका ग्लासाच्या कंटेनरान स्टोर करून दवरूं शकता. हे पळय. हॅरी, तुका मम्मी पळय कितें म्हणटा ती. चाय खाल्ली काय विचारता. सो गायज हांगसर न्हय लोणचें बीन करून जालें म्हाजें आनी मम्मीन भायर मिरसांगो घातले सुकत. सो इतलें कडकडीत अशें वत येयलां आनी बरें करपोन येतालें. पॉसिबल जाल्यार आयज आमी दितली मसालो कुटपाक आनी लोणचें केलेंय बीन. आतां थंड जाल्या उपरांत न्हू तें मातशें मागीर कंटेनरान पॅक करून दवरतलें हांव. एक्चुली म्हाका न्हय गोड लोणचें खूब आवडटा, अशें स्पायसी इतलें लायक ना. सो तुमी मुद्दाम ट्राय करा, तुमकां लायक जातलें. चड साहित्य लागना. सो मागीर मातशे वक्तान हांव म्हजी शॉपिंग दाखयतलें तुमकां आनी भायर मम्मी मिरसांगो जे हें करता न्हय तें दाखयता तुमकां. कडक मिरसांगो सगळे सुकत आनी थोडो आयज हरवो मसालो दिवपाक जाय कुटपाक. सो बरें कडक अशें वत येयला न्हय. न्हय देड जाल्लें आसा आनी आतां हांव व्हिडिओ कंटिन्यू करता. आतां थोडीशी हांव तुमकां शॉपिंग दाखयतलें म्हाजी जी काल हांवें केलें. आनी तेच्या भायर एक गूड न्यूज जी आसा जे स्टार्टींग पासून तुमी आतां पळयता कितें तरी शेअर करपाचें ती हांव शेअर करपाचें. तेच्या पयलीं न्हय मम्मीचो म्हाज्या मोबायल दाखयता तुमकां. हो पळय हो मोबायल आसलो नोकियाचो आनी हो न्हय ती यूज करताली पूण लायक इतलो असो खटारो जाल्लो ना. खटारो म्हटल्यार न्हय बऱ्या तरेन यूज केलो तिणी. हांवें तिका गिफ्ट केल्लो आय थिंक सो बर्थडेक कितें तरी. एक्चुली हांव आतां न्हय नंबर मीन्स सेटींग सगळे सेट करपाक बसलेलें. सो म्हटलें तुमचे बरोबर शेअर करुया, दाखोवया म्हटल्यार मम्मीचो मोबायल पयलींचो कसो आहा तो हो आसा. आनी इतलो बंद पडटालो की ती नुस्ती चार्जिंगेक ल्हान 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 यूज करताली हो पळय. सो पूण हे मोबायल न्हय खूब बरें यूज जाता. म्हाका खबर ना तुमचें कितें चिंतप आसा तें, पूण हेतून जी मजा आसा न्हय ती स्मार्ट फोनान तितली मजा ना. हे खूब खरें बरें मोबायल आसा, एकदम टफ म्हणटा तशें टफ टायप यूज जाता हे सामकी. सो हो तिचो पयलींचो मोबायल तरी पण चलता ओके. सो अशें आसा. सो आतां आमी टर्न करुया आमचो नेक्स्ट डे ती म्हटल्यार म्हाजी शॉपिंग. सो हांवें थोडीशी शॉपिंग केल्ली तशी पळोवंक गेल्यार चप्पल बीन घेतला हांवें. संजून बीन आपल्याक कितें कितें घेतला बट तेजी शॉपिंग तो घेवन गेलो. आनी ही आसा म्हाजी क्यूट शॉपिंग जी हांवें केलें. शॉपिंग म्हटल्यार गरजेच्यो वस्तूच हांवें घेतल्या. म्हाका पयलींच संजयन सांगलेलें लायक नाका ती वस्तू अजिबात घेवपाच्यो ना. जे जाय ते तूं घे, तेका हांव तुका नाका म्हणना, बट तूं नाका ते गोश्टी घेवं नाका. कारण हांवेनूच तेका पयलींच सांगून दवरला जर म्हाका अशें कितें दिसलें न्हय पर्स बीन या ड्रेस बीन जाल्यार तूं पयलींच म्हाका आडोया की तूं म्हाका थोड्यो गोश्टी याद करून दी की सुप्रिया थंय वचप ना. कारण तुका कितें करूंक जाय हो इन्स्टॉलमेंट आसतलो, याद दवर सुप्रिया, पयशे वेस्ट करप ना. अशें म्हणून आमचें एक हें आसा की जर हांव खंय गेलें न्हू जे गोश्टी नाका ते घेवपाक जाल्यार तो म्हाका हें करता सुप्रिया हे गोश्टी आसा बेश्टे पयशे वेस्ट करप ना. और तो खंय गेलो न्हू जाल्यार हांव ताका सांगता सुप्रिया अशें आसा आमकां हें करूंक जाय, पयशे वेस्ट करप ना. सो ही एक सेटींग आमच्या भितर सद्या चालू आसा. आनी सो चला तर हे गजाली जाल्यार आतां तुमचे बरोबर म्हाजी शॉपिंग शेअर करता. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हांवें न्हय थोडीशी क्लिप्स घेतल्या. कारण ही जी क्लिप्स आसा न्हय ती म्हाजी खंय पडटा म्हाका कांयच कळना. म्हाजी मॉडर्न आहा, खुबशे चेडवांचे अशे मॉडर्न बीन पडटात पूण म्हाजी मॉडर्न आहा. म्हाजें अशें जाता हांव खंयच्या विंडोक लावन दवरता मागीर खंयच्या कर्टनाक लावन दवरता पूण ती म्हाका याद उरना खंय लायले ती. सो ही घेतल्या हांवें 350 3 गावल्या म्हाका. सो क्यूट आसात सामकी. अशी 3 आसात जी हांवें घेतलेली आसा 50 3. सो ही तेजे उपरांत क्रंचीस घेतले हांवें 3. हे पळयात बरें यूज जाता म्हाका तें. कारण केंसांक खरेंच यूज बरें जाता. आनी रातचें हांव अशें कसलेंच रब्बर बीन घालून न्हिदना. हांव एकदम केंस सोडटा सामकें आनी बरें न्हिदता. केंस सोडून न्हिदल्या उपरांत म्हाजे केंसांच्या भितर तो फरक येयला न्हू, खरोच खूब फरक येयला. केंस तुडपाचे बंद जाले आनी जाता तितलें हांव लूज रब्बर क्रंचीस बीन यूज करता. सो तितून केंस तुमचे बरें उरता, तुटना. सो हे 3 घेतले. म्हाका प्रायस याद ना
त्याच्या मागीर हे घेतले हांवें 2. हे कित्याक घेतले म्हाका खबर ना, म्हाका यूज जावचे ना, कारण म्हाजे केस अशे आसात आनी हे खूब मोठे आहात जे म्हाका अजिबात यूज जावपाचे ना. येतात कोण आमाडो बीन घालता तांकां खूब बरो आसा, बट हांव तसलें काय घालिना. सो हे 2 घेतले हांवें. तेच्या मागीर हे घेतले. हे बीन हांव चड यूज करिना कारण हितून केस तुटोन येता. सो आतां हांव हे अवॉयड करता. घातले न्हय का केस अशे काडटा न्हय आमी तेन्ना तुटता हितून केस. सो हे हांवें घेतले, बेश्टे घेतले. तेच्या मागीर एक क्लिप घेतले, म्हाका क्यूट दिसले तेका लागून हांवें घेतले. हे पळयात सगळे म्हाका म्हणटा 50 रुपया एक मगो प्लास्टीक मगो ते रोखडे मोडोन वयतले मगो ते. पूण बॉयजांक कितें सांगतले, आरे बाबा अशेंच आसता म्हणून. सो क्यूट सामकें बरें आसा, यूज करतलें हांव हे. सो अशे तरेन धाकटेशी शॉपिंग आसली म्हजी. आनी फ्लिप फ्लॉप बीन चप्पल घेतला हांवें, ते आनी व्हिडियोन तुमकां दाखयना. आनी सजयाची थोडीशी शॉपिंग आसली, तेमी थोडेशे कितें तरी आपल्याक जाय ते घेतले. सो ही धाकटेशी शॉपिंग जाली. आतां मेन पॉयंटार येवया, ते म्हटल्यार गूड न्यूज जी हांव तुमचे बरोबर आतां शेअर करपाचें. ऑलरेडी वॉट्सॅपार हांवें शेअर केला, इंस्टाग्रामार शेअर केला. ही गूड न्यूज जी आसा न्हय ती मसाले रिलेटेड आसा. सगळ्या म्हज्या व्हिवर्सांक जे खूब आतुरतेन वेट करताले की केन्ना ही पॅकींग सुद्दां म्हाज्या बिजनसान एड जातली. सो तुमकां खबरूच आसतलें, स्टार्टींग आमी 1/4 kg, 1/2 kg, 1 kg पॅकींग दवरलेली आनी तेच्या उपरांत बल्कान तुमी कितले ऑर्डर करूं शकता मसालो. बट आतां न्यू आमी पॅकेजींग हाडलेली आसा ती म्हटल्यार न्हय स्टार्टींग आमचो मसालो जो आसा तो 100 ग्रामा पासून स्टार्ट जातलो. 100 ग्राम, 150 ग्राम, तेच्या मागीर 1/4, 1/2 kg, 1 kg आनी तेच्या मागीर बल्कान ऑर्डरी स्टार्ट जातले. सो जेंकाय बीन कमी क्वॉन्टिटीन सुद्दां घेवपाचो आसलो ती आतां इजिली घेवं शकता. स्टार्टींग 100 ग्रामा पासून स्टार्ट जाला. तुमी इजिली 100 ग्राम सुद्दां मसालो आतां ऑर्डर करूं शकता. 100 ग्राम मागीर 150 ग्राम तुमकां इजिली पॅकींग मेळटली. सो ही एक एड ऑन केल्ले आसा आमी, ही एक तुमकां लागून गूड न्यूज आसली. सो मुद्दाम तुमी ऑर्डर करा आनी हो मसालो ट्राय करा आमचो. खूब जाणांचो बरो रिस्पॉन्स येता, ताका लागून खरेंच थँक्यू, खरेंच मना पासून थँक्यू. आनी खूब बरें दिसता तुमी हो रिस्पॉन्स दिता म्हणून. आनी तेच्या भायर तुमी सजेशन्स खूब दिल्ले आसा. सो तेजेर हांव काम करतलें, काम करप चालू आसा. म्हटल्यार सांबार मसाला, बिरयानी मसाला अशें खुबशे तुमी सजेशन दिल्या. बट सद्या आमी तिगात आसा, ताका लागून हांव स्लो करून स्टेप बाय स्टेप काम करता, एकदम खुपूय लोड घेयना. ओके. सो जशें अपडेट येतलो तसो तुमकां अपडेट हांव दीत वयतलें. आनी इंस्टाग्रामार फॉलो करूंक नाल्यार मुद्दाम फॉलो करा. सो थंय अपडेट तुमकां मेळटलो. सो गायज चला तर आयचो व्हिडिओ दाखतोसो आन्सरूच हांव एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक, शेअर, सबस्क्राईब करूंक विसरूं नाका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन. ते आमचो देव बरें.